नमस्कार. गोवा टुनायटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स. लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेविशीं केंद्रीय फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा. प्रधानमंत्र्याचे सभेचे बेतलांत जावपी इंडिया एनर्जी सप्तकाचे तयारेक नेट. दिल्ली भेटी उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. ब्रेस्ट कॅन्सर उपचाराक आरोग्य खात्याचे मोठे पावल. जीएमसीत 4,20,000 इंजेक्शन फ्री. टाटाकडे कबलात. मंत्री म्हणटा 16 महिन्यात फुल फ्लेज कॅन्सर हॉस्पिटल. अंगणवाडी वर्कर हेल्परांक बरे मानधन दिवपी राज्यांत गोंय दुसरे. पयले तामिळनाडू. गोंयांत वर्करांक 13,500 मेरेन, हेल्परांक 6,750 मेरेन मानधन. मंत्री इराणीचो रिपोर्ट. लोलया फिल्म सिटीत कोमुंदाद फावराद. बसकेत 54तल्या 50 जाणांचो तेंको. तेवटेन फिल्म सिटी आड पंचायती भायर आमच्यो जमनी घेव नाकात म्हण थोड्यांचे आंदोलन. अयोध्येत रामलल्लाच्या दर्शनाक दिसाक लाखांनी लोक. गोंयच्यानय राम भक्तांची वारी. प्रुडंटाचो प्रतिनिधी पावलो भव्य दिव्य नव्य राम मंदिरात. खासा रिपोर्ट. मोगोच्यो सगळ्यो कार्यकारी समिती बरखास्त. सगळ्या समितींचो कार्यकाळ सोंपलो. मोगो अध्यक्ष दीपकाची घोषणा. लोकसभा वेंचणुकेत बीजेपी पुराय तेंको. मोदीच्या सभेकूय मोगो. आणि मार्रा पिलार्णा पंजाबचो 77 वर्सांचो बिझनेसमॅन NS धिल्लन ताज्या बंगल्यात सोपिल्ल्या अवस्थेत सापडलो. भांगर गायब. खून आणि चोरयेची केस रजिस्टर. लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेचे नजरेन केंद्रीय फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मोदीचे सभेची तयारी खंय मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. बजेटाचेर उलोवंक न्हयकार. दिल्ली विजीट जी आशिल्ली ती लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या दृष्टीन तयारी आणि बाकीच्या सगळ्या डिस्कशना खातीर आशिल्ली. निश्चितरित्या त्यानुसार आमचे सेंट्रल पार्टी लिडरशिपे कडेन डिस्कशन. मोदीच्या सभेची तयारी ऑलमोस्ट म्हणजे फाल्यांपर्यंत पूर्ण जातली. पण नेटान तयारी सुरवात आसा. 50,000 प्लस लोक ह्या मिटिंगेक उपस्थित रावतले. विकसित भारत विकसित गोवा 2047 ह्या थीमीचेर ही सभा जाता. ती समेस्त गोंयकार खूप मोठ्या प्रमाणात उपस्थित तयारी नेटान सुरू आसा. बजेट कशें आसतलें हांव पयलीं कशें सांगतो ना. बजेट कशें तयार आसतलें मागीर सांगता. बेतला इंडिया एनर्जी विकाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या येवकाराक तयारी नेटान. 6 ते 9 फेब्रुवारी मेरेन एनर्जी एक्झिबिशन परिशदांचे आयोजन. सुवातेर 6 देशांचे पॅव्हिलियनय आसतले. मंगळारा प्रधानमंत्री 4 प्रकल्पांचे उक्तावण करतलो. मडगांव बस स्टँडार जाहीर सभाय जातली. इंडिया एनर्जी विकाचे जे दुसरे एडिशन आहा ते गोंयांत जाता आणि ते 6 फेब्रुवारीच्यान सुरू जाता आणि 9 फेब्रुवारी पर्यंत हांगसर बेतलान ONGCची जी प्रॉपर्टी आहा थंय ते जावपाच्या. तेच्या इनॉग्रेशना खातीर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांगसर येतले. ते 6 तारखेक सकाळीं हांगासरलो इंडिया एनर्जी विकाचो इव्हेंटाचे ओपनिंग करून मागीर ते सरकाराचो कार्यक्रम जो मडगांव जावपाचो ते कार्यक्रम अटेंड करपाक वयतले. मोदीचो हांगसर कार्यक्रम असो आसतलो की ते हांगासर येयल्या उपरांत ओपनिंग जाल्या उपरांत तेंचे थोडे हांगसर डेमॉन्स्ट्रेशन आहा. ते डेमॉन्स्ट्रेशन जाल्या उपरांत ते स्टॉल्स पळयतले. स्टॉल्स पळयल्या उपरांत ऑयल आनी गॅस कंपन्यांचे CEOज जे आहा तेंच्या बरोबर तेंचे रावंड टेबल जावपाचे. तेजे उपरांत ते हांगासरलो कार्यक्रम दनपार पर्यंत चुकून मागीर ते गोंय सरकारच्या मडगांवच्या कार्यक्रमा खातीर हांगसरल्यान भायर सरतले. मागीर तेंची थंयच्यानूच ते परत वचपाक वयतले. ह्या इंडिया एनर्जी विकाक हांगासर 120 मायज कंट्रींतल्यान 35,000 मायज ग्लोबल एटेंडीज येवपाचे आहा. 400 सुमार ग्लोबल स्पिकर्स हांगसर आसतले. 4,000 कॉन्फरन्स डेलिगेट आसतले. 80 मायज कॉन्फरन्स सेशन्स हांगसर जातली. 350 मायज कंपनी एक्झिबिटींग कंपनीज हांगसर. आनीक एक गजाल हांगसर आमकां आयको येता की हांगा जो
ONGCन जो हो तेंची प्रॉपर्टी आहा जी एक्झिबिशन ना खातीर जी डेव्हलप केल्या हांगासर फुडाराक एक्झिबिशन्स चालू दवरपा खातीर वेगवेगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची वा वेगवेगळी प्रायवेट एक्झिबिशन चालू करपा खातीर हो वेन्यू ओपन जातलो आनी इतलें कळटा की इंडिया एनर्जी वीक जो हांगासर गोंयान फर्स्ट टायम जाता सेकेंड एडिशन ते हांगासर परमनंट वेन्यू म्हणून तेका अनाउन्समेंट जावंक शकता अशें सद्या तरी सुत्रां कडल्यान आयकुपाक येता स्टुडंटां खातीर लौकीक शिलकार. ब्रेस्ट कॅन्सराचेर 4.20 लाख मोलाचें इंजेक्शन पेशंटांक फुकट दिवपी गोंय पयलें राज्य. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. पेरतुजुमाब ट्रास्तुजुमाब मिक्स इंजेक्शन ब्रेस्ट कॅन्सर उपचाराक येता. आयतारा GMCत पयल्या दुयेंतीक इंजेक्शन दिलें. टाटा कडेन कबलात केल्या. फुडल्या 16 म्हयन्यां भितर गोंयांत खंय फूल फ्लेज कॅन्सर हॉस्पिटल. ब्रेस्ट कॅन्सराचेर फुकट उपचार दिवपी गोंय पयलें राज्य. 4,20,000चे इनिसांव आयतारा GMCत पयले फावट पेशंटाक दिले. आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगता. आणि आयज आमी नवें इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल आमी नवें इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्लें आसा. एक पर्ट्युजुमॅब ट्रस्ट्युजुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आसा ते सबक्युटेनियस दिवचें पडटा आनी हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्लें आसा. हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आनी हे पेशंटा खातीर दिवपाक म्हणून आमी वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां हे लागतले एक 10-12 अशे पेशंट येवं शकता जेंकां हे तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दिल्ले तेंचें जीवन आमी वाचूं शकता. गोवा पयलें राज्य आसा, पयलें गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयलें हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचें जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो आनी इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्लें आसा. टाटा मेमोरियला कडेन कबलात. गोंयांत कॅन्सराचे फूल फ्लेज हॉस्पिटल 16 म्हयन्यांत तयार. डिझायनान मातशें वेरिएशन केल्लें ते सगळे आमी बिकॉज वी आर इन MOU विथ टाटा मेमोरियल बट वी हॅव टू गो एज पर एक्झॅक्टली वॉट दे से सो दॅट इज गोईंग ऑन मिनिट दॅट हॅपन्स फूल स्विंग लायक हाव वी पुट अप द SSB विल पुट दॅट अप सेम एजन्सी इज बिल्डिंग इट. सो कितले म्हयने वचपाक जाता सर? 14 म्हाका दिसता फ्रॉम द टायम दॅट फायनल ड्रॉइंग इज डन से 14, 16, 16 मंथ्स. कॉन्ट्रॅक्टर फायनलायज एवरीथिंग फायनलायज ड्रॉइंगचं काय होतं ते थोडं कॉस्ट वाडलेलं आहे. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. अंगणवाडी वर्कर हेल्परांक बरें मानधन दिवपी गोंय दुसरें. तामिळनाडू पयलें. तामिळनाडू अणभवा प्रमाण वर्करांक 3,200 ते 19,700 मानधन दिता. हेल्परांक 1,850 ते 10,250 दिता. गोंय वर्करांक 5,500 ते 13,500, वर्करांक 3,750 ते 6,750. बायलां बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणीचो लोकसभेत रिपोर्ट. अंगणवाडी वर्कर्स आणि हेल्पर्सांक बरे अतिरिक्त मानधन दिवपाचे बाबतींत गोंय दुसऱ्या नंबरार. तामिळनाडू पयल्या नंबरार. बायलां बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणीन लोकसभेत दिल्ल्या रिपोर्टांत स्पश्ट जालें. तामिळनाडूत अणभवा प्रमाण वर्कर्सांक 3,200 रुपया ते 19,700 रुपया मेरेन मानधन दितात. गोंय 5,500 ते 13,500 मेरेन दिता. हेल्परांक गोंयांत 3,750 ते 6,750 रुपया दिता. तामिळनाडू 1,850 ते 10,250 दिता. हरियाणा तिसऱ्या नंबरार वर्कर्सांक 7,286 रुपया ते 8,429 रुपया दिता. जाल्यार हेल्परांक 4,215 रुपया मानधन दिता. सगळ्यान उणें मानधन मिझोरम. वर्कर्सांक 400 रुपया, हेल्परांक 450 रुपया म्हयन्याक मानधन. पुंदुचेरीत खंय वर्कर्सांक 600 रुपया, हेल्परांक 300 रुपया म्हयन्याक मानधन. जम्मू काश्मीरातूय वर्कर्सांक 600 रुपया, हेल्परांक 340 रुपया मानधन. बाकीचे कडेन मानधन तशें उणेंच. देशात अंगणवाडी वर्कर हेल्परांचे आंदोलनाचेर खासदार कानुमुरू राजू आनी मान्य श्रीनिवास रेड्डीन प्रश्न विचारिल्लो. राज्य लेव्हलार प्रश्न सोडयला म्हणून बायलां आनी बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणीन जाप दिल्या. तशेंच वर्कर हेल्परांक बरें मानधन मेळटाच ते प्रमाण तांकां इन्शुरन्साचोय लाव मेळटा म्हणून इराणीची जाप. Sir, the government of India under the leadership of Prime Minister Modi has extended benefits of life insurance and accidental cover up to rupees 2 lakh each for every Anganwadi worker and helper. Every state government has been informed of the same. Additionally, the pension scheme under Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana is something that is already extended to Anganwadi workers and helpers, sir. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोलया फिल्म सिटी जावची म्हण थंयची कोमुंदाद फावराद. कोमुंदादीच्या बसकेक 108तले 54 वांगडी आशिल्ले. 50 जाणांनी तेंको दिलो.
चौगांचो विरोध. तेवटेन लोलयेच्या कांय लोकांक फिल्म सिटी नाका, आमच्यो जमनी घेवं नाकात म्हण पंचायती भायर निदर्शनां. लोलयेच्या केशव देवस्थानात आज कोमल जातीच्या मेंबराची मिटींग जाली. त्या मिटिंगेक 128तले 54 मेंबर हजर आशिल्ले. 54 मेंबरां भितर 50 जाणांनी फिल्म सिटी खातीर खास मिटींग जाली. 50 जाणांनी सपोर्ट केलो ही फिल्म सिटी जावची म्हणून, 4 जाणांनी विरोध केलो. थोडे मिसअंडरस्टँडींग आसा की फॉर्मेलिटी जावना म्हणटात किंवा ते हे ना, सो तांकां दिवपाक शकना. पूण ताका जेन्ना जे गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन आसा, सरकारी जर प्रोजेक्ट आसत आनी सरकाराक जाय आनी कुमुंदाची जर कन्सेंट आसत जाल्यार सरकार जाय तितली जमीन आमी दिवंक शकतात. ते तांकां वाचून दाखयलें. ग्रामसभा जावचे पयलीं खंयची ऑथॉरिटी तर्फे किंवा तुमचे तर्फे कोण विरोध करता तांकां समजोवपाचो बी प्रयत्न जातलो काय दीस जायल्यार आमी करूंक शकतात. आमकां कन्सेंट जमीन दिवपाची मतलब तांणी खूब डिस्कस करपा पयलें, म्हाका समजुपा पयलें. हांवें क्लियरली सांगलें हें तशेंच मान जावपाचें ना, हें स्क्रॅप जावपा जाय. टोटल इलिगल, फूल प्रोसेस इलिगल. आनी गव्हर्मेंटान जे हें दिलां आपल्याक कितें इन प्रिंसिपल अप्रुवल दिला अशी, तें आमी टोटली इलिगल. बिकॉज हांगाच जर आमी ते इलिगली घेतात फुडें ते सगळेंच इलिगल न्ही. ह्या सायडीच्यान पंचायत आसा. पंचायत वाठारांत जवळ जवळ 70 लोकांनी मूक प्रदर्शन केली आनी विरोध दाखयलो. फाल्यां जर खरेले हांगा जर फिल्म सिटी आनी प्रोजेक्ट जर ह्या गव्हर्मेंटान आमचेर लादलो फोर्सिफुली, तस जाल्यार हांगा ना म्हणल्यार अख्ख्या काणकोण तालुक्यांत 30 ते 40 हजार तरी पॉप्युलेशन वाडटलें. तेन्ना हांगची स्थिती कितें जातली? आज मुखाल्ली जी पिढी आसा ताचे खातीर आमी हो सगळो जागो राखून दवरप आनी हो सगळो निसर्ग जागो राखून दवरप, किंवा आमगेल्या येता त्या पिढयेक भुरग्यांक निवळ उदक कशें मेळटलें, निवळ अन्न कशें मेळटलें, तांगेलें जीवन कशें सुखी जातलें ह्या बाबतींत विचार करपाची खूब गरज आसा. ही कॉमन लँड विलेजीच्या फुडली पिढये खातीर ही जमीन जी सांबाळून दवरली आहा ती अशें करून ते काबार. सो तुमकां वन टायम सेटलमेंट करून काबार करपाक जाय जमीन. गांवांत जी जमीन आहा तुमकां थिंगसून भायरसून भायल गांवांसून हिंग येवन तेच्यान तें चोवपा आहा आपले कपिलदाद आसा काय ना ती चोवपा नाका. तर ते वन टायम सेटलमेंट करून ती जमीन काबार करूंक शकता. ओपोज आसा हो आमच्या सभापतीन पळोवपा जाय. ताका जर दिसता की हांगा ओपोज कोणाचो ना, 1-2 जाण 4 जाण ओपोज करतात, जाल्यार हो लोकांचो क्रावड पळोवपाचो आनी तेणें डिसिजन घेवपाचें. हो 4 जाण वा 150 लोकांचो न्ही, हो जवळ जवळ 1000-1500 लोकांचो गांव आसा. हो तांचो रायट तांकां दवरपाक जाय. जो वेळ पर्यंत गव्हर्मेंट लोकां बद्दल चिंतना तो वेळ पर्यंत कोणाचेच बरें ते करूं शकपाना. हे 101%. रिकॉल जाता जी IITची हें जाल्ली तशी, IIT लागून जे आंदोलन जाल्लें तशें, IIT लागून आंदोलन जाल्यान एक व्हडली मेगा ग्रामसभा भरलेली. तेन्ना ही तशीच जातली काय कितें अशें लोकां मदीं आतां उलोवप चालू आसा. एक मोठी ग्रामसभा जावन आतां चडावडीचें जशें वातावरण निर्माण जाल्लें तशें जातलें काय कितें. तेन्ना आमी हांगची मेंबरां विचारल्यार तुमी जे विरोध करता तांकां समजोवपाचो तुमी यत्न करतले काय म्हणजे तेणी ताका मान्यता दिल्ली आसा की ते चडांत चड लोकांक समजोवन पॉझिटिव्ह करतले अशें. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठे उपरांत राम भक्तांचे अयोध्या वारीक नेट. दिसाक लाखांनी लोक बालक रामाच्या दर्शनाक. सरासरी 3 लाख गोंयाच्यानूय राम भक्त अयोध्येक चल्ले. प्रुडंटाचो प्रतिनिधी शरयूचे देगेर रामाच्या जल्मभुयेत भव्य दिव्य नव्य राम मंदिरात पावलो. खासा रिपोर्ट. आमी सध्या आसा मोपा एअरपोर्टार. तर मोपा एअरपोर्टार आमी हे खातीर आसा कारण आयज आमी जी परशुराम भूमी गोवा म्हणटा थंयच्यान राम जन्मभूमी अयोध्या हांगासर आमी वचपाचे आसा. तर आमी अयोध्येक पावल्या. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता जे अयोध्येचे राम मंदिर ते तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. जशें आमी तुमकां सांगलेलें, आमी जेन्ना मोपाच्यान भायर सरले आमी सांगलें की जेन्ना आमी अयोध्येक वता तेन्ना आमी तुमकां आमच्या वांगडा अयोध्येक व्हरता आनी तुमकां आमी आयज हांगासर भोंवडावपाक हाडला अयोध्येक. आमी अयोध्येचे जे वाट्यो आसा त्यो दाखयल्यो, तशेंच एअरपोर्ट जे नवें जाला ते दाखयले. आतां राम मंदिर आसा ते आमी तुमकां दाखयतात. हम लोग यहाँ मतलब बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं. मतलब 500 साल वाला जो खुशी है उसमें मतलब पूरा हुआ है. और हम तो यहाँ अयोध्या वासी हैं. हम लोग 34 साल हो गए. बहुत खुशी हुई मन में, बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई दर्शन करके.
बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अच्छा लग रहा है हम लोग दर्शन करके। हम लोग कभी पहले घर भी यहीं पे था तो हम लोग भी देखे थे राम मंदिर में, जब भगवान जी टेंट में थे तब भी हम लोग देखे थे, और जब उनका घर बन चुका है हम लोग तब भी उन्हें देख रहे हैं। बहुत अच्छा। हे जे देऊळ आसा अयोध्येन हनुमान गडी, त्या हनुमानाच्या देवळान आमी आत्ता वचून येयल्या. या मंदिराचे महत्व अशें आसा की हे थंय हनुमान हांगासर जे संपूर्ण जे अयोध्या आसा त्या अयोध्येचे राखण हनुमान ह्या हांगासर गडाचेर बसून करताले. जेन्ना आमी देवळान भितर गेले तेन्ना आमकां मनमोहक असे दृश्य दिश्टी पडले. जे देवूळ आसा, जे रामललाचे जे अयोध्या हे जे राम मंदिर आसा ते मनमोहक आसा. जे ताजे भितरल्यान जी तेजी कारिगिरी जाल्या ती सुद्दां जर तुमी पळयत जाल्यार ती मनमोहक अशी कारिगिरी आमकां दिश्टी पडटा. प्रुडंटा खातीर अयोध्येच्यान स्वप्नील तारी आणि सगळ्या राम भक्तांक जय श्रीराम. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. ना गे काकी, आज सकाळी उठूकूच जाऊ ना. कसली थंडी पडल्या न्हू, सो हांवें आयज हॉलिडे घेतली. मस्त्या काकी, तुमचे कितें न्हू, तुमी घरातली कामां करता करता घरानूच उरता, तुमकां अशी हॉलिडे अशी मेळना न्ही. बाय, म्हाकाय गो खंय तरी पयस 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 भोंवचो कशें दिसता गो. पूण पासपोर्ट विजा बीन करूंक जाय न्हू गो. ते आनी भानगडी कोणाक जाय गो, ते सारखे जाता की ना कोण जाणा. आसूं, आमी आमची घरचीच कामां करूया. शी बाये काकी, वेन माय ट्रेविस्टा इज हियर, वाय टू फियर. कितें माय ट्रेविस्टा? हय, माय ट्रेविस्टा ट्रॅव्हल्स त्यांचो न्ही एक बेस्ट ऑफर आसा, एक्सप्लोर मलेशिया. 4 nights 5 days. आणि त्यांचे न्ही अडल्ट्सांक ओन्ली 50,000 आणि किड्सांक ओन्ली 40,000. आणि तुमकां पासपोर्ट विजाचो बीन प्रॉब्लेम आसा न्ही, तिंका एक कॉल कर, ते तुज्या प्रॉब्लेमाचे सोल्युशन सुद्दां काडटले. बेस्ट न्ही काकी? बरेंच जालें तर, म्हाका तेंचो फोन नंबर दी चल, हांव आतांच तेंका कॉल करता. बरें दिता. तर काकी, यू आर रेडी टू एक्सप्लोर मलेशिया मगे? बाय, माझा बी बरो स्टेटस घाला गो. कसलो गे? अगो, हॅव अ सेफ जर्नी म्हणून. आणि तुम्ही तेका इंस्टाग्रामार फॉलो करा ना, @myTravestarTravels. गोंयच्या टुरिझमाची वाट लागूंक कारण होच सरकार. सरकाराक जमना जाल्ल्यान गोंय टॉप ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावंक पावना. विजयान फोग काडलो. गोंयचो मोठो गिरेस्त दायज इतिहास आसतना, संस्कृती निसर्गीक गजाली आसतना विजन नाशिल्ल्यान आबूज कारबार भ्रश्ट पॉलिसींनी खंय गोंय फाटीं. गोंय म्हारग डेस्टिनेशन म्हण मावीन उलयिल्लो. विदेश वचपाक सोय पडटा पूण हांगा येवपाक मार्ग पडटा. हें तुमचीच एकट्याची मिस्टेक ना. हांव ऑल स्टेक होल्डर्स टुरिझमान जे आसात तांकांय दोश दिता. हॉटेल ओवर प्रायस्ड, टॅक्सी ओवर प्रायस्ड, मागीर बाकीचे सुविधा आसा ते ओवर प्रायस्ड. 5 स्टार आसूं दी, 3 स्टार आसूं दी, सगळ्यांनी रेट वाडयले. एअरलायन तिकेट रेट वाडयले. गोंय म्हारग डेस्टिनेशन म्हूण येरादारी मंत्री मोमीन उलयल्लो. ताच्या वेल्यान गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजयान सरकाराक धुलो. गोंयच्या टुरिझमाची वाड लागूंक कारण होच सरकार. सरकाराक जमना जाल्ल्यान गोंय टॉप ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावंक पावना. गोंयचो मोठो गिरेस्त दायज इतिहास आसतना, सांस्कृतीक निसर्गीक गजाली आसतना विजन नाशिल्ल्यान आबूज कारबार भ्रश्ट पॉलिसींनी खंय गोंय फाटीं. विजयाचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोगोच्यो सगळ्यो कार्यकारी समिती बरखास्त. सगळ्या कार्यकारी समित्यांचो कार्यकाळ सोंपलो. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराची घोशणा. लोकसभा वेंचणुकेक बीजेपी पुराय तेंको. मडगांवां मोदीच्या सभेक मोगोचे कार्यकर्ते वतले. दिवचलच्या नरेश सावळाचो राजिनामो मोगोन मानून घेतलो. नरेश सावळ एक राजिनामो दिलो अकस्मात. तो राजिनामो आम्ही एक्सेप्ट केला. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सगळे समिती सोंपिल्ले आसा. आज आम्ही मतदारसंघ समिती म्हणून आसता मोगो पक्षाच्यो, त्यो सगळ्यो आम्ही बरखास्त केल्या. आणि नरेश सावळ हो वर्किंग कमिटीचो एक प्रेसिडेंट आशिल्लो. तो राजिनामो दिल्यार 3 समिती आमी बरखास्त केल्या. आणि सगळे अधिकार आज केंद्रीय समिती कडेन आमी दवरल्या. आमच्या इलेक्टेड मेंबर्स, ZP आसूं, सरपंच आसूं, कावन्सिलर आसूं, ते आमच्या बरोबर ह्या केंद्रीय समिती बरोबर आसतले. आज आमी लोकसभेची निवडणूक लागीं आयल्या आणि लोकसभेची निवडणूक आमी आज सरकारान भाजपा बरोबर आसा,
तेन्ना आमी डिसिजन घेतिल्लें आसा की लोकसभेक भाजप बरोबर वचपाचें. ते जो कॅन्डिडेट नॉर्थ आनी सावथाक दिता त्याचे बरोबर मोको पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते, वोटर्स आणि पदाधिकारी आसतले. तशेंच आमचे पंतप्रधान मंगळारा सावथ गोवा घेतात तेन्ना मोको पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी थंय त्या मिटींग एटेंड करची अशें आव्हान करता. हांव सगळ्या मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक किंवा मेंबराक सांगूं सोदतां की पब्लिकाक जेन्ना आमी उलयता तेन्ना शिस्तीत उलोवचें, बेशिस्त खोपोवन घेवचें ना आनी मोगो पक्ष कारवाई करपाक फाटीं सरचो ना. मार्रा पिलर्णा मूळ पंजाबचो NS धिल्लन म्हणटा तो 77 वर्सांचो बिझनेसमॅन ताज्या बंगल्यांत मेल्ल्या अवस्थेत सापडलो. ताज्या आंगार घावे आसात. ताजे भांगरूय गायब. पुलिसेन खून आनी चोरयेची केस रजिस्टर केल्या. तपास चल्ला. धिल्लन फाटल्या 8 वर्सां सावन थंय रावतालो. मॉर्निंग में इनका बॉडी मतलब it was found by his staff. Prima facie it seems like there are injuries on his body and इनके जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी मिसिंग है. So we are registering an FIR under 11 sections also and we suspect somebody. So we are almost in the part of investigation whether they have committed this offence or not. We are registering case of murder and robbery, but we have almost zeroed down the people. दिल्लो साहब इधर से कब से रह रहे थे इधर, कुछ पता है? 2016 से इधर रह रहे हैं. लास्ट नाइट कोई इनसे मिलने आया था, कितनी सच्चाई Some इसमें? guest has been arrived into this. नहीं, villa? I told you he is into the hospitality business. तो guests used to come. तो इनके गेस्ट भी आए थे. So that is what I said. It is we are in the initial stage of investigation. People had come to meet him. So some people are missing. So we are we are looking into all those aspects. So he was staying alone? He had some people to assist him. He had a manager also. Okay. धार बानोड्या सांगोड धाट फार्मा कडेन हिट अँड रन. व्हडल्या गाडयेन स्कुटरीक मोखली. दोगांक वडयले. दोगूय दूदसागरा वयल्यान फोंड्या वताले. सांगोड धाट फार्मा लागसार अपकीर्त. धपक्या सरशी स्कूटर काबार. एकलो सोंपलो. दुसरो गंभीर जखमी. हॉस्पिटलांत शिफ्ट. पुलीस केस जाल्या. तपास चल्ला. धार बांदोडा ते फोंड्या ह्या रोडार एक एक्सिडेंट जाल्या, मेजर एक्सिडेंट जाल्या. जी गाडी आसा डॅश करून तांकां फुडें गेल्लेले आसात. ही जी दोन रायडर जे आशिल्ले शिवा सिंग आनी ताचो आनी एक फ्रेंड ते दूदसागरार गेल्ले आनी दूदसागरच्यान परत फोंड्या वयताना ते हांगा एक्सिडंट जाल्या आनी ते फोंड्या रावतात. जिओ कंपनी एम्प्लॉय म्हणून ते काम करतात. एकंदर आयज संडे असल्या कारणान ते फिरपाक गेल्ले दूदसागरार आनी दूदसागराच्यान वचा आसतना दोन फ्रेंड त्याचे फुडें गेले आनी हे जे शिवा सिंग आनी बाकीचे ताचो एक फ्रेंड आशिल्ले ते वचा आसतना हांगा गाडी कोणी तरी मारल्या. स्टुडंटा खातीर दाटफामच्यान मकबूल माळगी म्हणी. दरेक जिवाक जगपाचो अधिकार. फाटले 1.5 वर्स जाले पणजे तोका वयल्या भोवत्या सुण्यांची एकलो कुयदाद घेता. एके बँकेचो क्लार्क अर्दो पगार ह्या मोन्या जातीचेर मोडटा. फुडें भोवत्या जनावरांक शेल्टर होम बांदपाचो प्लॅन. पॅट्रन माळेत पॅट्रन पाय वसंत पै. हॅलो अँड वेलकम टू दीस एपिसोड ऑफ पॅट्रन. आयज आमी आसा टोका करंजाळे हांगासर आनी आमच्या कडेन आयज आसा वसंत शांताराम पै जे गेले वर्सभर हांगासरचे स्ट्रे डॉग्स आसा ह्या लोकेलिटीन जे स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां फीड करता, तांची केअर घेता आनी सेल्फलेसली हे तेंचे वर्सभर जे आसा ते काम चालूच आसा. एक वर्स माहीत जालें, 2 वर्सां जायत आयली आतां. इट ऑल स्टार्टेड ओन चवथीक म्हाका कोणें तरी हें केलो. दुसऱ्या दिसा गणपती आशिल्लो आमगेर. यू कॅनॉट डू दीस आनी अशें अशें म्हणटालो आनी मागीर आतां तेन्ना आनीक चड सुरू जालें म्हजें. एंड दीस वील कंटिन्यू टील आय डाय. आसा म्हणसर हांवें चालूच दवरतलो काम. कित्याक हांव म्हणणें म्हजें कितें एवरीबडी हॅज गॉट रायट टू लिव.
सगल्यांक जगपाचो अधिकार आहा आनी दुसरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार पीपल शूड नॉट हेट द एनिमल्स. एकटो डेक्स्टर ब्रगांजा म्हणून IAS ऑफिसर ताणें असो खूब हेल्प केला म्हणल्यार मोरली सपोर्टेड मी. आनी लोकांनी आनी कोणें तुमकां अशें सपोर्ट बीन केला आनी बाकीचें फंडींग जावं तशें कितें? फंडिंगाचो प्रश्न ना. आय विल स्पेंड माय ओन मनी. ना आय एम वर्किंग इन अ बँक. आय एम अर्दी तरी सॅलरी हांव उडयता तांचेरूच. सो तुमी कोणा कडसून अशें फंडींग बी तशें कांय ना म्हणजे तुमचें स्वताचें ओन तुमी? ओन सगळें ओन. हांव म्हणटा ओन्ली मोरल सपोर्ट दॅट्स ऑल. तो लोकांनी करचो. तो लोकां कडेन ना सद्या. आनी हांव आतां व्हेरी शॉर्टली आय विल बी टेकिंग VRS व्हेरी सून. वीथ गॉड ग्रेस इफ माय वन वर्क इज डन आय विल बी स्टार्टिंग अ शेल्टर होम with at least 50 to 60 dogs in starting. गव्हर्मेंटान वॅक्सिनेशन करचें. म्हजे कडेन ऑलरेडी डॉग जाण आसा स्टे डॉग्सूच ते. तांकां पोसल्या तांकां? हय पोसल्या तांकां खंय सोडना. तर हे आशिल्ले वसंत शांताराम पै जे गेले वर्सभर 20 ते 25 अशे हांगासर जे कुत्रे स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां ते हांगासर फीड करता, तांची कॅर घेता आनी तांचे फुडें वचून अशी वीश आसा की तेंच्या खातीर जे स्ट्रे डॉग्स आसा ह्या लोकेलिटीन तेंच्या खातीर शेल्टर होम तांकां एक बांदपाचें आसा. तर पेट रनच्या आयच्या एपिसोडान इतलेंच. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकारा वांगडा हांव कानिफ नात्तारी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.